आणि तो आमचो मोग करता मोगाच्या भाव भयणान. ह्या वेळार त्या देवाक आमी दिनवासयो, कित्याक पयली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 14 दुसरी ओळ आमकां सांगता, जी कोण विचित्र भासांनी उलयतात ती मनशां लागीं उलयनात, ती देवा लागीं उलयतात. देखून ज्या ज्या वेळार आमी विचित्र भासांनी देवाक वाखाणटा, अन्य भाशेन गिफ्ट ऑफ टंग्सान देवाक वाखाणटा, त्या वेळार आमी आत्म्यान देवा लागीं उलयता. आत्म्यान आमी देवाशी स्वताची खबर करता. देखून ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी आमचे हात उबारुया, आमचे डोळे बंद करुया आनी आमी त्या देवा लागीं विचित्र भासांनी उलोवया. घडी आमचे पैकी जायत्या जाणांका विचित्र भासा येना, ते देणे ना आसा, तर आमी मागोया देवा लागीं ते देणे. आनी जर आमकां ना जायना जाल्यार आमी हालेलुया 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 अशें म्हणया. पळयात मोगाच्या भाव भयण, आमच्या जिवितान विचित्र भासाचे देणे चड इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक तूं ज्या वेळार अन्य भाशेन उलयताय, तूं तुज्या देवा लागीं उलय. त्या वेळार आमी उलोवया. लिहिनमा खरमांत्र मासे खेरे बेशबारा किया रबा ओब्रेहिनमा कोरोमोंत्रो रमा सिखात्र लांदे हालेलुया बाशाकारा बारा 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 बासे केरे बेरे बेरे बे ओब्रहांतारा मासिकेत्र लांदे. ओ थँक यू जीजस. ह्या दिसा पासत आनी ह्या वेळा पासत हांव तुका दिन वाचता. आनी ह्या सोबीत म्हज्या भाव भयण, पेत मोगाच्या भाव भयणान जुवाचो पयलो वेस्वर आनी पयली आनी दुसरी ओळ आमी घेवया. पळयात देवाचे उतर कितें सांगता. आरंभाक शब्द आसलो आनी शब्द देवा सवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो, सुरवातेक तो देवा सवे आसलो आनी ताचे वरवीं सर वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मध्ये ताचे विणे आयलेले कांयच ना. पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, सामर्थ्यशाली उतरां आसात. जुवांव जो जेजू क्रिस्ताच्या आदी ताचे वाटो नीट करूंक येयलेलो, ताचे हे शुभ वर्तमान, आनी तो बरयता आरंभाक जेन्ना उत्पत्ती पासून जावंक नासली तेन्ना पासून आरंभाक शब्द आसलो. आनी पळयात ह्यो शब्द खंय आसलो, तो शब्द देवा भितर आसलो आनी तो शब्द मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो आनी त्या शब्दा वरवीं तूं आनी हांव रचली गेल्या आनी त्या शब्दा वरवींच आमी जियेता. त्या शब्दानूच आमकां नितळ केला. तो शब्द आमकां सांबाळता आनी तो शब्द म्हटल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त. त्या शब्दाक ह्या वेळार वाखाणुया, त्या शब्दाची ह्या वेळार स्तुती करया, त्या शब्दाक वाखाणुया, त्या शब्दाक दिन वाचुया. कित्याक आयज आमी जियेता ती त्या शब्दाक लागून, त्या उतराक लागून, आनी ते उतर सामर्थ्यशाली. इंडिया वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं मुनी जियेता. इंडिया वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं मुनी जियेता. देवाचे उतर म्हाका जिवीत दिता, देवाचे उतर जिविता वाटा कोयता, देवाचे उतर जिवीत सुफळ करता. देवाच्या उतरान मुनी जियेता. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं मुनी जियेता. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं मुनी जियेता. ह्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचे उतर खूब म्हत्वाचे आसा. आयज आमी ह्या संवसारान जियेता ती देवाच्या उतराक लागून. देवाच्या उतरान आमी जियेता, ते शब्दा वरवीं आमी जियेता. तो शब्द आमकां सांबाळता, ते उतर आमकां सांबाळता.
मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचे उतर आमकां सांगता आत्मजीव दिता, मास कित्याकूच उपकारना. आयज ते उतरा वरवीं तुमचो आत्म जियेता आनी देखूनच तुमी जियेतात. आयज तो आत्म आसा देखून तुमी कुडीन आसात. तो आत्म गेल्या उपरांत तुमची कूड कांयच उपकारना. देखून देवाचे उतर खूब महत्वाचे आसा. त्या उतरानूच आमी जियेता आनी सदांच मतीन दवरात, त्या उतरानूच आमी जियेता. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं मुनी जियेता. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं मुनी जियेता. देवाचे उतर कुडीक पेकोणी दिता. देवाचे उतर मोदीक शांती दिता. देवाचे उतर आत्म्यांक सोडवून दिता. देवाच्या उतरांत मुनी जियेता. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं मुनी जियेता. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं मुनी जियेता. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं मुनी जियेता. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं मुनी जियेता. चिकटून रावया, उतराक धरूनच चलुया. Hallelujah, praise the Lord. उतरा वरवीं मुनी जियेता. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं हांव जियेता. ह्या वेळार डिक्लेअर करूया. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं आमी जियेता. उतरा वरवीं आमी जियेता. देवाचे उतर आमकां जिवीत दिता. देवाचे उतर जिविता वाटा कोयता. देवाचे उतर जिवी सुफळ करता. देवाच्या उतरांत आमी जियेता. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं आमी जियेता. ह्या वेळार डिक्लेअर करूया आमच्या जिवेक. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं हांव जियेता. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं हांव जियेता. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या उतरा वरवीं हांव जियेता. उंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या
उतरा वरवीं आमी जियेता, ताच्या उतराच वरवीं आमी जियेता, ओय ताच्याच उतरा वरवीं आमी जियेता. हालेलुया. थँक्यू जीसस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या उतरा पासत सर्वेस्पर देवा, हुंड्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या हर एका तोंडांतल्या उतरा वरवीं आमी जियेता. प्रेज द लॉर्ड. वेळार देवाचें उतर घेवया खेरीज भाशेन जुवांवाचो 15वो अवेसूर आनी 4थी जुवांवाचो 15वो अवेसूर आनी 4थी. म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रावता. फाटो दाखवेलीक लागून रावल्या बगर ताच्यान आपणाशी फळां दिवंक जायना. तशेंच तुमी म्हजें सवें रिगोवन रावल्या बगर तुमच्यान फळां दिवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय देवाचें उतर कितें सांगता तें पळय. म्हजें सवें रावात. आमेन. सो ही देवाचें उतर सांगता बरें सोबीत काय म्हजें सवें रावात. आमेन. ही देवाची खोशी जावन आसा कितें तर आमी ताचे सवें रावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. ही देवाची खोशी आसा, आमी तिची सवें रावंक जाय आनी आमी तिची सवें रावंक जाय जाल्यार खेरीज भाशेन तेच्या उतरार आमकां चलोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देवाचें उतर बाबा हें सगळें देवाच्या उतराचेर आसा. तूं जर तेच्या उतराच्या भायर वयताय तर तेचें सवें तुका रावंक जायना, वा तूं तेच्या उतरां प्रमाणें चलताय तर तेचें सवें तुका रावंक जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात हर एका मनशाच्या जिवितान बाबा सदांच मतीन धरात आमी कशीं सजमातले कितें तर आमी देवा सवें आसाव म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. पळय देवाची उतर न्हू हर एका वेळार आमकां क्लियर आनी बऱ्या भाशेन आमकां सजमयता. प्रेज द लॉर्ड. बऱ्या भाशेन सजमयता. अशें ना कितें तर उतर आमकां एक सांगता आनी मागीर सोडून दिता. ना, उतर आमकां बऱ्या भाशेन सजमयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय हय आमी जशें जॉन चॅप्टर 15 वर्स 4 पळयता जाल्यार थंय कितें म्हणटा, म्हजें सवें रावात. सो जेजूची खोशी आसा आमी तेची सवें रावची. तेच्या उपरांत हांवें तुमकां कितें सांगलें, कितें तर कशें रावतले आमी देवा सवें. तर सिंपल उतरान तें म्हटल्यार वर्ड ऑफ गॉड. सो वर्ड ऑफ देवाच्या उतरां वरवीं आमकां तेची सवें रावंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमकां सजमता आमी तेची सवें आसावती. आनी एक प्रूफ दाखयता कितें तर कशें आमकां सजमतलें आमी तेची सवें आसावती. पळयात जुवांवाचो पयलो जुवांवाचो 2रो अवेसूर 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 4 पळयात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 3 and 4 पळयात. जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळता. ओके. जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळता हे खुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हणून गमूंक येता. आमेन. इतलें सिंपल आसा. तुका जर कोणी विचारलें तूं देवा लागीं आसाय, हें तुका आन्सर दिवचे पासत तुका तुज्या मनान पयलें विचारूचें पडटलें हांव देवा सवें आसा वा ना. आनी हेचो
प्रूफ दुसरो कोण दिवचो ना. हेचो प्रूफ तुमकां तुमीच दितल्यात. कित्याक देवाचें उतर कितें म्हणटा, जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळता हे खुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखता म्हणून गमूंक येता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळय चवथी लायन कितें म्हणटा, हय म्हाका ताची वळख आसा. ओके, जायतीं जाणां म्हणटात ना, हय म्हाका ताची वळख आहा ब्रदर, म्हाका ताची वळख आहा. जेजू न्हू, म्हाका ताची वळख आहा, म्हाका ताची वळख. पळय बायबल कितें म्हणटा, जर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळता हे खुणे वरवीं आमी ताका वळखता म्हणून गमून येता. चवथी लायन पळय, हय म्हाका ताची वळख आसा अशें कोण मनीस म्हणत, पूण ताच्यो आज्ञा ना पाळीत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा, जर तेच्यो आज्ञा पाळना ना जाल्यार तो मनीस कितें म्हणटा, तो मनीस एक फटकिरो जावन आसा. हालेलुया. सजमत हांव कितें सांगता तो. खंय देवाचें उतर कितें म्हणटा, हय म्हाका ताची वळख आसा अशें कोण मनीस म्हणत, पूण ताची आज्ञा ना पाळीत जाल्यार तो मनीस फटकिरो. असल्या मनशा सवें सत ना. आमेन. हालेलुया. पळय आमी खंयसून उलयता, जॉन चॅप्टर 15:4 म्हजें सवें रावात. पळय जायतीं जाणां आमकां सजमता कितें तर आमी तेची सवें आसा, तेची सवें आसा, आमी तेची सवें आसा. आमी एक रिलिजियस म्हणजे धार्मीकता घेवन चलता. धार्मीकता आमी एक रिलिजन धर्म घेवन चलता आनी धर्म घेवन चलता आनी आमकां दिसता ह्या धर्मान म्हजें नांव फर्नांडीस आसा, म्हजें नांव लॉड्रिक्स आसा, म्हजें नांव डिसोजा आसा, म्हजें नांव आनीक कितें आसा, म्हजें नांव आनीक कितें आसा. सो हांव म्हजी जागा ही कन्फर्म सरकार आसा. पळय तुजें नांव फर्नांडीस, तुजें नांव लॉड्रिक्स, आनीक कितें जर तुजें नांव आसा, त्या नांवा वरवीं तूं सरकार वचनाय ना. हें पयलें सजमोन घे. तुमी वयतात सरकार एकाच वरवीं, तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्ता वरवीं. आनी तेचें उतर म्हणटा, जो कोण तेची आज्ञा पाळता तेचे वरवीं सजमता कितें तर तो तेचो मोग करता. आमेन. पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा, पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता. 1 जॉन चॅप्टर 2:5. पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग संपूर्ण जाता. हाचेच वरवीं आमी ताचे सवें आसा म्हूण आमकां खात्री आसा. आमेन. सो आमकां खात्री आसा हेचो एकमेव पुरावो जावन आसा तुवें देवा लागीं रावूं. आमेन. तुवें देवा लागीं रावूं. इतली सोबीत काय आसा जाणा देवा लागीं रावची. जायतीं जाणां जी म्हजी भाव भयणां आसात ती जेजू क्रिस्ता लागीं रावनात. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्ता लागीं रावनात. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्ता लागीं रावनात. एक संपूर्णताय आसा बाबा. देवा लागीं रावणें ही एक संपूर्णताय आसा. ही संपूर्णताय आमच्या जिवान आमी पाळूंक जाय. आमच्या जिवान आमी पाळूंक जाय. पळय देवाचें उतर सांगता, जसो देव आसा तसो देव म्हाका आनी तुका जावंक आपयता. आमेन. बायबल क्लियर म्हणटा, हांव पवित्र आसा देखून तुवें पवित्र जावंक जायें. प्रेज द लॉर्ड. हांव पवित्र आसा तसो तुवें पवित्र जावंक जायें. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें खूब म्हत्वाचें आसा. खूब म्हत्वाचें आसा. खूब म्हत्वाचें आसा. जसो हांव पवित्र आसा तसो तुवें पवित्र जावंक जायें. पवित्र जावंक. पळय जायते पावटी आमी खंय तरी फसता. आमकां दिसता कितें, ओके आमी देवाच्या लागीं आसा. जायत्या जाणांक दिसता हांव देवाच्या लागीं आसा. पूण जी कोण देवाच्या लागीं आसा ताणें जेजू चल्लो तशें चलचें म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा, हाचे वरवीं आमी ताचे सवें आसा म्हूण आमकां खात्री आसा. 6वी लायन 1 जॉन चॅप्टर 2:6. जो कोण देवा सवें आपूण आसा म्हूण सांगता ताणें जेजू चल्लो तशें चलोचें. सिंपल वर्स. जसो जेजू चल्लो तशें चलोचें. आमकां दुसऱ्यांक सांगोची गरज ना तूं देवा लागीं आसाय वा ना ती. प्रेज द लॉर्ड. तुजी तुकात नवसरणी मेवता. तुजी तुका एक मिरर
जसो आसा तशें आमचे रुखामळ आमकां दिसता तूं कसो आसाय तो तुजी जागा तूं डिसायड करता. देखून हांव जायते फावटी म्हणटा मेल्या उपरांत आमी सर्गा राज्या वयली जागा डिसायड करना. आमेन. मेल्या उपरांत आमची सर्गा राज्या वयली जागा आमी कन्फर्म करना. मेल्या उपरांत आमकां सर्गीचे रास केन्नाच मेवना. ह्या संवसारान आसतना आमकां सर्गीचे रास मेवता आनी ह्या संवसारान आसतना आमी सर्गीच्या राज्याची भुरगीं जाता. ह्या संवसारान आसतना आमी सर्गा राज्याची जागा कन्फर्म करता. आमेन. सो पळय चिंतात बाबा देवाचें उतर ती जिवंत आसा आनी जेंकां तें सजमता ते आपलें जिवीत बदलतात. जिवीत बदलतात ते देवा पासत जियेतात. आमेन. हांव मागता तुमच्या थँक्यू जिजस हे दिसा पासत हे वेळा पासत हे तुज्या उतरां पासत सरेस्पर्धा तुजी उतरां साशणीक जिविताची जेका सजमता तो आपले सोबीत कायेच्या जिवितान चलता. जो जिवितान चलता तो सोबीत काय जेजू क्रिस्ताची फाकयता. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता.